आतां आमकां धांक सुमार न्यूज मेळिल्ली एक गोवर रेडो बांयक पडला म्हणून मागीर आमी इमिडियटली येयले हांगा आनी पळयत बांयक आशिल्लो आनी विथ द हेल्प ऑफ लोकल आमी ताका वयर काडलो रोखडोच वयर काडलो आनी नॅचरल हॅबिटेटान गेलो तो सद्या बरो आहा हेल्दी आहा तो इंजरी बीन तशी कांय ना ताका अशें कितें गोश्ट अशी घडटा पयर फाटीं ते काणकोण थंय काडले आतां कितें गरमी वाडलेली आहा ते उदकाचे सर्च्यान सकयल देंवता वॉटर बॉडीजा कडेन पावता आनी तो तसोच येयल्लो तो बायन गेला आसतलो आनी मे बी स्लीप जावन पडला आसतलो हो तांची म्हणटा गांवांत लोली पंचायतीची तांची गांवांत पडला बायक कितले दीस जाले ते बांय पडले हो म्हाका दिसता पयर रातचो बी पडी दिसता म्हाका चड करून 2 दीस जाले आनी तो बरो जाम जाल्लो कोण तरी भाटान गेल्ले तेन्ना तागे लक्ष आयलें न्ही ताणें फॉरेस्टाक फोन करून सांगलें आतां कितें केल्ले गवेरेड्याक आतां ताणें गवेरेड्याक बांयतल्यान वयर काडून परत रानांत सोडला पूण हातून जनावरांची चूक ना कारण हे गांवचे लोक आसा ते सगळे रानांत पावल्यात ताका लागून जेन्ना रान एक्वायर पब्लिकेन केलें ते ऑटोमॅटीक गांवांत येवपाक लागले हातून जनावरांची कांय चूक अशी आमकां दिसना तातूंत भितर हांगा जंगली जनावर भरपूर आसात गेल्ले फाटी हे IIT NIT सारके व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हांगा हाडूंक सोदताले गांवच्या लोकांनी हाडले तांणी कितें सांगलें की हांगा रानटी जनावरां कांय ना म्हूण पूण हांगा तुगेली वाघ 2-3 नमुन्याची वाघ धरले मागीर गवेरेडे आसात आनी खूब अशीं जनावरां आसात हांगा जी फॉरेस्टा पासून हे आसात पूण तांचें रक्षण करपी हांगा कोण ना फॉरेस्ट एरिया कितें उदकाची सोय करची अशें म्हणटा तूं हय खरें रानान म्हणल्यार तांणी एक बारीक अशी तलाव अशें बांदपाक जाय तातूंत ह्या जनावरांक दिवन उदक पिवपाक मेळपाक नाल्यार थोडे वेळ बूड रावपा खातीर मनशा खातीर स्विमींग पूल व्हडले व्हडले बांदतात पूण ह्या जनावर कित्याक बांदनात तांचें बी रक्षण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान करचें अशें बाकी कडेन लाखोंनी आनी करोडांनी रुपया फॉरेस्ट इन्वेस्ट करता ते ह्या गांवांत करचें आनी तांकां लायफ दिवपाची प्रयत्न करपाक जाय